तुसाच्या उमाळ्यांनी भरून काळजा आमची तुझे थंय उबारून तुका हरसून तुका वर्णून गायता एका ताळ्यात वंदन तुका सोमिया वंदन तुका दनिया सृष्टीच्या रचणारा ये कृपे सागोरा वंदन तुका सोमिया वंदन तुका दनिया सृष्टीच्या रचणारा ये कृपे सागोरा त्यागान मोगांची आमकां शिको संसार म्हणल्यार शेतांत तुज्या वावरून फावो केलाय तुज्या भुरग्यांक घाल तूं आमचेर बेसा वंदन तुका सोमिया वंदन तुका दनिया सृष्टीच्या रचणारा ये कृपे सागोरा बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो. मोगाच्या भयणी भावानो फाटल्या 3 आयतारांतावन आनी ह्या आयतारा कुमगारा विशयांत आनी जेजू विशयांत आमी आयकतात. वांजेल पळयतना जेजू एक एक्सपर्ट सायकोलॉजिस्ट कसो दिसता आनी ह्या 3 आयतारांचे आनी आयचे वांजेल पळयतना ही इज द बेस्ट कन्ज्युमर सायकोलॉजिस्ट. पयल्या आयतारा आकर्षण 5000 जाणांक जेवण दिलें. दुसऱ्या आनी तिसऱ्या आयतारा स्पश्टीकरण आनी दृढीकरण म्हणजे कुमगारा विशयांत मिसा विशयांत मुझे मांस नीस खान आनी मुझे रगत खरें पिवन सासणीक जीवन अशें ताणें दुबाव खान उडयले आनी आय एम द बेस्ट फॉर यू. आनी आयच्या आयतारा इट इज द फायनल. टेक इट ऑर लीव इट. स्विकार कर नाजाल्यार इन्कार कर. आमी खंयच्या परिस्थितींत आसा इतलो लोक तुमी आयिल्लो पळयतना तुमी जेजूक स्विकार करतात, कुमगाराच्या जेजूक आनी मिसाच्या जेजूक. आमी अर्घां दिवया आनी कितेंय उणेंपण आसा जाल्यार त्या पातकांचे बोक्सांनी मागया. हांव पातकी सर्वदार देवा हाडून तुमकां पळयिनो म्हजो देव सारून सांगता मनाची जंतुणां सारून वायट धरून आनी बरें सारून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या सगळ्या संकवार मुळे सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची कागूत करूं आनी आमची सगळीं पथकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत.
महिमा देवाकून सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्पोरा देवा सर्गींच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सौम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सौम्या देवा देवाचे शिळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूल कर तू बापाच्या उजव्यान बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रज्ञ सांगाती देवापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया देवा आमच्या बापा तुझ्या भुरग्यांक एका मनाची आनी एका काळजाची तूं करताय जे तूं आमकां फरमायताय ताजो मोग करूंक आनी जे तूं आमकां बसयताय ताजी आशा धरूंक बळेपणान आमकां फावो कर आनी ह्या अथीर संवसारांत सर्गींच्या सदां बाळतेल्या सुखाचेर आमची काळजां तीर करून दवर ही आमी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्रत्मेच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक जोशवाच्या पुस्तकांतले वाचप जोशवान शकेमांत इस्रायलाच्या सर कुळयांक जमा केले उपरांत ताणें इस्रायलाच्या मालगाड्यांक फुडाऱ्यांक न्यायकर्त्यांक आनी अधिकाऱ्यांक आपयले आनी ते सगळे देवा मुखार अजीत जाले तेन्ना जोशवान सगळ्या लोकांक म्हणलें सरस्पूर इस्रायलांचो देव अशें सांगता पुरातन काळार तुमचे परचेक न्हंयचे बोलतरी वस्ती करून आसले आनी ते परक्या देवाची सेवा करतले पूण तुमी सरस्पुराची सेवा करिनात जाल्यार कोणाची सेवा करूंक तुमी कुशी व्हरतात म्हूण आज निर्धार करा तुमच्या पुर्वजांनी न्हंयचे बोलतडी सेवा केल्या देवाची वा तुमी आतां वस्ती करता त्या देशाच्या अमोरितांच्या देवाची मुजे आनी मुजे घरां विशयान सांगचे तर आमी सरस्वराची सेवा करतल्या लोकांक जाप दिली सरस्वरांक सांडून आनी हे देवाची सेवा करूंक आमी बिलकूल मोडना कित्याक सरस्पुरा आमच्या देवानच आमकां आनी आमच्या पुर्वजांक इजिप्ताच्या गुलामपणाच्या घरांतली भायर हाडली आनी ताणेंच आमकां दोळ्या मुखार व्हड आजापा केल्ली आमी गेल्ले ते सगळे वाटेर आनी आमी पैन करून गेल्ल्या त्या सर लोकांच्या देशांत ताणें आमची जतन घेतल्या देखून आमी सरस्वराची सेवा करतल्या कित्याक तो आमचो देव देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार साकून पळया सर्वेस पोरकितलो स्वातिकूर
साकून पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादीक गो. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिनवासतलो, ताची वाकण स्तुती कळनासता म्हज्या वंटाचे आसतली. सर्वेस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा. हे आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोषा. साकून पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादीक गो. सर्वेस्पराचे दोळे नितिवंताचेर आसा आनी ताचे कान तांच्या उल्या उक्ते आसा. सर्वेस्पर खोट्या मनशांक पाट करता. संवसारांत तांचो उगडासच आळवून सोडता. साकून पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादीक गो. नितिवंतांक मेळटा ते कसद जायते आसा, पूण तांतल्या सर्वांतलो सर्वेस्परस तांकां निवारता. सगळीं तांची हाडां तो राखता. तांचे एकच एक हाड लेगून मोडूंक तो सोडिना. साकून पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादीक गो. साकून पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादीक गो. साम पावलून एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्त थंय तुमकां आसा त्या अभिमाना खातीर एकामेकाक खालती जावन चला. पोतिनींनी आपल्या पोतींक सुम्याकच काल जाल्ले बरी काल जावन चला जाय. कित्याक जसो क्रिस्त कुडीचो म्हणजे पवित्र सभेचो तारोक आनी मस्तक, तसोच पती आपल्या पोतिनीचो मस्तक. आनी जशी पवित्र सभा क्रिस्ताक काल जाता, तशेंच पोतिनींनी सरसंगतींनी आपल्या पोतींक काल जायचें. पोतिनो, क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केलो, तशें तुमी तुमच्या पोतिनीचो मोग करा. पवित्र सभा तिबो मिरी वा दुसरें कसलेंच आयब नासतना पवित्र आनी कातावीन जावच्याक आनी महिमेन परजळिल्ली एक कानीक आपणाक जावच्याक क्रिस्तान तिका उदकान आनी उतरान धुवन शुद्ध केली आनी पवित्र केली आनी ताणें आपणाकच तिका ओपून दिलो. हेच परी पोतिनींनी जसो आपल्या कुडीचो ते मोग करतात, तसो आपल्या पोतिनीचो मोग करीचय. आपल्या पोतिनीचो मोग करता तो आपणाचोच मोग करता. कोणी मनीस केदींच आपल्या कुडीचो द्वेश करिना, बदलाक तिचे तो पालन पोषण करता. पवित्र सभेकी क्रिस्त हेच परी चलयता. आमी ताचे कुडीचे सांदे. पवित्र पुस्तकान म्हणलेले आसा, दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटलो आनी आपले पोतिनीक एकवटतलो. ती दोगांय एक कूड जातली. ही एकवट गुटाची सत. क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक ते लागती जाता म्हणून हांव सांगता. देवाचे उतार हे. देवाचे उपकार. Alleluia, सर्वेस्पराक जय जय. Alleluia, सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पराक जय जय.
सर्वेस्पोराक जय जय सर्वेस्पोराक जय 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 उलय सौम्या हांव आयकता उतर काळजाक जगम दवरता उतरते तुझे जावमृत मोचे सासनिक जिवितीमचे उतरते तुझे जावमृत मोचे सासनिक जिवितीमचे Alleluia सर्वेस्पोराक जय जय Alleluia सर्वेस्पोराक जय सर्वेस्पोराक जय जय सर्वेस्पोराक जय जय सर्वेस्पोराक जय 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 सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो जुवावा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसोया कफरनाच्या सिनेगोगांत जेजू उलोवन आसतना ताज्या शिसा मदले साबार जाण हे आयकून म्हणाले हे उलोवणे विपरीत जाले हे आयकूंक कोणाक साध्य आसा ह्या विशयांत आपणाचे शीस गुणगुणतात म्हूण जेजू समजलो आनी तांकां म्हणालो हे आयकून तुमचो भावार्थ दंडळ्ळो वे तर मनशा पुताक पयलो आसल्या कडेन सोडून फाटीं वेताना पळयशात जाल्यार तुमी कितें मनशात जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याकी उपकारना हांव तुमच्या लागीं उलयतां तीं उतरां आत्मीक जीव दिवची तरी तुमचे मदें आसात थोडे सतमान दिनांत तसले आनी परत्यान तो म्हणालो देखूनच हांवें तुमकां सांगलें बापान तें देणें दिल्ल्या करीत कोणूच म्हजे सरची येवंक शकना हाचे उपरांत जेजूच्या शिसां भितरले साबार जाण ताजो सांगात सांडून फाटीं परतले तोवळ 12 जाणांक जेजून म्हळें तुमी वचूंक सोदतात सिमा पेद्रून जाप दिली सोम्या कोणा लागीं वचो आमी तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची तूंच देवाचो भाग्यवंत म्हूण आमी सतमानलां आनी आमकां खात्री आसा जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकणी तुका क्रिस्ता मोगाळ भयणी भावानो मोगाच्या भुरग्यानो आयचो विशय तुमच्या फुडें दवरता स्विकार कर और इन्कार कर एक्सेप्ट और रिजेक्ट आयचो एक निचेव आय जस्ट प्रपोज आमच्या भोंवती आमच्या घरांनी रिजेक्शन भोगतले जायते जण आसात जावंक पुरो आमचोच भुरगो आमच्या घरांत म्हजो मोग करिनात आय एम युजलेस फेलो कांय उपकाराक पडना तुलो म्हाका रेकॉग्नायज करनात अशें भोगचे मनीस आतां सोडून आयल्यात म्हणटात आमचे थज्न वॉट कॅन यू डू तुजो आनी म्हजो निचेव जस्ट प्रपोजींग त्या भुरग्याक त्या चेडवाक त्या जाणट्याक सांग ताका बोगशें कर तुज्या करण्यांनी आय लव यू इफ यू आर नितळ मनाचो आनी देर आसा जाल्यार से दोज वर्ड्स आय लव यू
I laugh with you. I want to live with you. You are important. You are needed. मोगाच्या भाव भयणीनो 1971 ह्याच कार्मेल गुड्याचो तो रस्तो हांव सोडून येतालो. त्या वेळा कच्चा रस्तो करशन वयर येतना म्हाका मेळ्ळी थंयसर गेटी लागीं एकली बुकेल्ली भिकारी कमला म्हूण तिचें नांव. त्या वर्सांच्या उडासा सगळ्यांक ती वळखीची. मोती दिल्ली अस्कत, इल्ली प्रायस्त आनी भीक मागताली, बुकेल्ली दिसताली. हांवें म्हज्या बॅगांतले ट्रेनरांत देवलो. हांव एक व्हडली बिस्केट पॅकेट आसली, ती सगळी बिस्केट पॅकेट तिका हांवें दिली. आनी गेट उक्ती करतना कितें गुणगुणलें म्हाका आयकलें. गुवून तिका पळयतना तिणें बिस्केट काडली, म्हज्या मुस्काराक मारली. तें रिजेक्शन आजुनी म्हाका उडास आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो, हो जिविताचो अनुभव सांगतना जेजूचो आमकां उडास येता. तुमी म्हाका सोन वेतात गी. जेजूच्या जिवितांत जेजून टेंडर लविंग आमकां तो मोग दिला. बायबलांत हे 2 तरांचे मोग उल्लेख केल्यात. कायंड लव, बेनिग्नस. दुसऱ्या वाचपांत सांत पावल सांगता बेनिग्नी मोगाचे जाया, दयाळ मोग. पूण परतून म्हणटा बी टेंडर हार्टेड. हाका लाते भाशेन 2 शब्द आसात, बेनिग्नी आनी मिसेरिकॉर्डियस. ग्रीक भाशेन ती 2 शब्द आसात, विंगड. टेंडर हार्टेड लव जेजून दाखयल्लो तो. आनी तो रिजेक्ट जालो. जेजू कठीण दुखले. तो एका सुताऱ्याचो पूत. जीजस वॉज रिजेक्टेड. दुखलें जेजूक. तो ताजी सगळी सैरी नाटकार, युजलेस ऑर्डिनरी पीपल. जेजूक दुखलें. ताच्याच समारितन स्पेशल लव टेंडर हार्ट ताणें तांकां दिल्लो. तांणी जेजूक तांच्या हळ्ळेक येवंक सोडूंक ना, कित्याक तो जेरुजलेमाक वेसो आसलो. आनी आयच्या वांजेलांत आमी पळयता इतले मोगाचें अर्पण करतना सबार जाण थंयचे गेले. मोगाच्या भाव भयणीनो, सुरवेर हांवें सांगलें आयच्या संवसारांत जायते जाणांक रिजेक्शन भोगता. दीपिका पाडुकोणे सांगता फर्स्ट इंटरव्यू आमच्या सगळ्या इंडियाच्या सगळ्या चॅनलांनी फर्स्ट इंटरव्यू आपल्या डिप्रेशना विशयांत. ते सांगता आमच्या इंडियांत 36% रेकॉर्डेड पीपल हू आर सफरींग फ्रॉम रिजेक्शन. 30 आनी 6% रेकॉर्ड जाल्यात डिप्रेशनांत वळवळचे. रेकॉर्ड जायनातले सबार आसात. आमच्या घरांनी थोडे वर्सां डिप्रेशनांत रिजेक्शनांत जियेतात, कोणाक सांगनात. आनी दीस इज द हायेस्ट इन द वर्ल्ड. डिप्रेशन, सुइसायड, वी आर हायेस्ट इन द वर्ल्ड. आनी हांवें आनी एका रिसर्चांत वाचलें 20 आनी 21 ह्या 2 वर्सांनी 24,000 भुरग्यांनी जीवघात केला डिप्रेशनाक आनी रिजेक्शनाक लागून. 8 to 16 years. तर तुवें आनी हांवें कितें करचें? हो कुंगार, हे नीज जर तर आमकां जाय, हो निश्चय आमी करचो म्हूण म्हाका दिसता. हांवें तें ट्राय केलें. एका गांवांत आमच्या कर्नाटकांत थंयसर 5 जाणां भुरगीं
तांतली पयलींची 4 जाणां खात तांची गोरी. दे आर फेर स्किन्ड पीपल. हे 11चे ताका करिश्मा म्हूण आपया तें तिके कालशें. आनी म्हाका एक स्पेशल मोग ताजेर. तांगेर केन्नाय घरा गेल्या त्या दळा ताका हांवें तापोडचें, ताज्या लागीं उलोवचें, जोक्स करचे. एक दीस व्हडल्या भयणीचें काजार म्हाका वचूंक जावना. 1 वर्स कितें जाल्या उपरांत तांगेर पावलो. त्या मालगड्या दुवेक एक भुरगें जालां, सोबीत भुरगें. हांवें ताका हातीन घेतलें, बेसांव घालें आनी त्या मालगड्या दुवेच्या हातान दिलें. आनी आवय लागीं विचारलें, करिश्मा खंय हा? खबर ना फादर. हे गे बिडी ताज्या रुमांत येता, ताज्या बेड्डार बसता. करिश्मा करिश्मा ताज्या रुमाक गेलो. खरें बेड्डार बसला. वचून पयलें जाप ना. हांवूय बेड्डार बसलो सायडीर. करिश्मा जाप ना. ताज्या बुजाचेर हात दवरलो. हात उडयलो म्हजो. कूल, डोंट रिएक्ट. रडलें, गळगळ्या रडलें. कूल, डोंट बी क्युरियस, डोंट बी एंग्शियस. उपरांत ताणें तोंड उक्तें केलें. फादर, तुज्या लागीं हांवें केन्नाच सांगूंक ना. तूं म्हजो फेवरेट फादर. पूण हांवें सांगूंक ना ही एक गजाल. फादर, म्हजी मम्मी, म्हजीच मम्मी. तूं काळे खारगुडे खंय जल्मल्लें गो? खंयच्या गटारान मेळ्ळें? तुजो डॅडी कोण? फादर, कितलें हांवें सुचून व्हरचें. आनी काल सांजेर म्हज्या भयणीच्या दुवेक म्हाका व्हेरी फॉन्ड ऑफ दॅट चायल्ड हांव हातान घेताना दुवेक म्हणाली, म्हजीच मम्मी, ताका हात लावंक दिनाका. ताजी खरी ह्या बाळशाक लागात. फादर, हांवें आज राती सुयसायड करूंक चिंतलां. ताणें तो पिठो दाखयलो आनी एक गुलोब तांबडो. हांवें दोनी बुजांचेर हात दवरलो. करिश्मा, आय लव यू. एकच पुटी उठलें, वॉशरुमाक गेलें. पिठो उदकान घालो, उडयलो. पाटी आयले, तांबडो गुलोब म्हाका दिलो. आय लिव फॉर यू फादर म्हणालें. आज ते हायकोर्ट एडवोकेट जावन आसा. ऑफकोर्स एका हिंदवा लागीं काजार जालां, भुरग्यांक बाबतीन दिला, पूण संतोशान आसा. मोगाच्या भयणीनो, रिजेक्टेड पर्सन, डिप्रेस्ड पर्सन तुमच्या भोंवती आसा. आय लव यू. गिव एक्सेप्टन्स. जेजून तुका दिलां तें एक्सेप्टन्स. आमीन. उबे रावया. आमचो भावार्थ आमी उसारया. सतमंतान देवाक Sarvadharma Sargan Sharasara and Chizrista Tacheklas Patakam Chasamia Soput Garbis Bolo Ankar Muritan Samalo Pons Prit Kartane Kusisle Takakusa Sirlo Tomalan Takane Pilo Tomalan Devlo Sensaman Plochiman Salo Sarga Sirlo Sarvadada Vachusham Pusla Tentan Chani Management Speaker Satmata Poikya Catholic Poisabe Pakna Sektar Pakane Boksane Kudiche Jivan Korn Sasnache Jivit Amen. मोगाळ सर्गींच्या बापा, तूं जावन आसाय सर्गीन जावन देवलो उंडो. आमी तो थोडे फावटी रिजेक्ट केला. ह्या घडी आमची मागणी उबारतना एक्सेप्टन्स, लव आनी तुकाच चिडकोन रावूंक आमकां कृपा दी. तुमची जबाब. बापा, आमचे मागणे ऐक. बापा आमचे मागणे ऐक. बापा,
पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तांच्या जिणयेंत सत न्हीद उखोलून कसलीच राजी करनासता तुजी शिकोवन दिवंक आनी पाळोवंक आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाचे राजकीय आनी सरकारी अधिकाऱ्यांनी प्रामाणीकपणान वावरून समेस्त लोकांक न्हीद लाभयशें कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. विविध पिडेक अवघडांक समस्यांक बली जावन निराश जाल्ल्या आमच्या भाव भयणीक पाव तांकां बुजवण लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवजनांनी तुजी मात्र विनसोन करूंक तांकां बळ दी. तुजी मेटां आनी शिकोवन उखोलून तुका साक्ष दिशें कर. तांच्या समस्यांक परिहार लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. येवकारिस्ता बोवारी जमो जाल्ल्या आमी समेस्तांनी आमच्या जिणयेंत सदांच तुजी विनसोन करीशें कर. सतानिती खातीर वावरिशें कर आनी तुजी विश्वासी पाटलावदार जावन जियोंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळ सर्गींच्या बापा, हे मीस आनी हो कुमगार एक ड्युटी म्हूण आमी घेतना आमकां थोडे फावटी जड लागता आनी नाका इन्कार करूंक म्हूण आमकां ताळणी येता. दी आमकां कृपा हो साक्रामेंत मिसाचो हो कुमगार आमच्या जिविताचो एक ब्युटी म्हूण फातयेन स्विकार करूंक हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. शेतांत तुझ्या फुल्यांत फुलां विविध रसना स्वादीक फळां आमी बापा तुजी भुरगीं बाळां काणी घेवन आयल्या पांयां तळा. ये बापा घेवुंडो घेवाय मनशा वावरान केलो प्रितुमेन दिलो बदल माझा रक्तान क्रिस्ताच्या. घे बापा घेवुंडो घेवाय मनशा वावरान केलो प्रितुमेन दिलो बदल माझा रक्तान क्रिस्ताच्या. म्हज्या भयणी भावानो, हे आमचें मिसाचें बलिदान सर पदवेदरा देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागया. हे तुझ्यातले बलिदान आपल्या मनाचे महिमेक आमच्या लेख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वस्पोर मानून घेव. सर्वेस्परा एकाच बलये वरवीं आमकां तुजी आपणायलेली परजा तुवें करून घेतली. दयाळपणी तुज्या पवित्र सभेक एकवटांत आनी शांतीन सांबाळ हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिन वासुया. वर्षामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदर आनी ससनाच्या देवा, सर काळे आनी सर थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें
आपल्या कश्ट मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुनत जिवंतपणान जिखल्या आमा समेस्तांक जिवीत ससनाचे देखून आतां देवदूतां बराबर सांतां भक्तां सांगाती तुज्या मोहिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. जय जय सर्वे स्पोराचे नावी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय. बापा तूं खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र खर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या आस्म्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशेन कस्ट मरण सुसंगेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. त्याच परी जेवण जातो आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वारवतलें, हे म्हज्या उडासा करात. बाबार्थ सगट परगटया. सुया जेजू तुझे मरण आमी संभ्रमता, तुझे पुनर्जीवन पोळ आमी परगटता, तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आमी अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपुनी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगिवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणींची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मोरये देवाचे आनी आमचे माये सांगाती भगिवंत जुजे तिजो पती, भगिवंत धर्मदूत आनी सर काळें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगती तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन आमेन आमेन.
आमकां शिकयलें सोबीत मागणें आतां आमी सांगाता मागया. आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजे विशीं सगळ्यात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताणें पडूंक दिनाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतल्यान आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सर पातकांतली सुटय, आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसभेच्या भावताचे दीस घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. एकवटांत सांबाळ, तूं जियेताय, राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. जेजूची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवाय आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी हो आमचो जेजू. जायते फावटी ताका तिरस्कार केलो तरी ताणें सगळ्यांक स्विकार केले. ताच्या जेवणाक तो आपयता आमी सुभागी. जेजू आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतान खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. जेजू आमच्या महिमेच्या सडवंदारा, काकुतीच्या सागोरा, राखणेच्या पागोरा, काळजांत ये देव कुंवरा. उंडो तूं जिविताचो सासणीक जिवांकां दिवचो. सरकाराचा वरून पावसो, उंडो तूं सुटवणेचो. जिवीत दिवच्या जिविताच्या दातारा, जेजू आमच्या महिमेच्या सडवंदारा, काकुतीच्या सागोरा, राखणेच्या पागोरा, काळजांत ये देव कुंवरा. बोरो गोळी तूं आमचो, पासवो सरो दिवचो. नितळ उदकांत तांग भागोवचो, गोळी तूं आमकां राखचो. जिवे दिवच्या
जिविताच्या दातारा जेजू आमच्या महिमेच्या सळवंतारा काकुतीच्या सागोरा राखणेच्या पागोरा काळजांचे देव कुंवरा प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, तुझ्या काकुळतीन आमकां दिल्ले जेजूचे मांस आनी रगत आमच्या पिडेस्त आत्म्यांक भरपूर भलायकी दिवं आनी सगळें आमचें जिवीत तुका मानता तसलें जावं. देखून आमची काळजाची उर्बा अदीक अदीक वाडय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. बसोन येयात. क्रिस्ताच्या कुडी रक्तान तुमकां लढता. घडी मोज्या जिविताची सौम्या तुका हांव वाचता. भक्तीन गितां गावन संतोषाची सौम्या तुका हांव बरयता. हर एक मोज्या सुख संतोषा सौम्या तुजो सांगात सोता. हर एक मोज्या कसानी दुका सौम्या तुजो वादार मागता. हर एक घडी मोज्या जिविताची सौम्या तुका हांव दीन वाचता. भक्तीन गितां गावन संतोषाची सौम्या तुका वर्णिता. मोगाळ पुत्रा सोवे अंगवार मय आशीर्वाद दिवांका. Bapa Szyb, tak się powiedzmy się nami. Amen.